नमस्कार. हालींच म्हापशान एक मर्डर जाल्लो. 6 जाणांक म्हापसा पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आणि जो मेन आरोपी आसा तो फरार आसा. 6 जाणांक पयलीं अरेस्ट केल्ले. तांची नांवां आसा श्रीधर किल्लेदार, अभिषेक पुजारी, मंथन च्यारी, नागराजन पुजारी आणि बोरेश पुजारी. गायकवाड म्हणून एकटो. आणि जो मेन कल्प्रीट आसलो तो रामकृष्ण बालेकार म्हणजे आरके पुलीस इतके दीस जाले सोदताली. तेज्या गांवांक सुद्दां वचून येयल्ली आणि जो मरण पावल्लो आसा तेजी फॅमिली, जडवेची फॅमिलीची मागणी आसली की ताका बेगींतल्या बेगीन दवरचो, नाजाल्यार आमी डेड बॉडी आहा ती आमी एक्सेप्ट करनात. सो तेंच्यांनी लास्टाक पुलिसाचेर, म्हापसा पुलिसाचेर विश्वास दवरून ती डेड बॉडी एक्सेप्ट केल्या आणि काल तेजें हें जाल्लें आसा, ती संस्कारूय जाल्लें आसा. आनी आयज म्हापसा पुलिसांनी जो हो आसा आरके आसा रामकृष्ण बालेकर, हो सावंतवाडींतल्यान तांकां खंय ट्रॅवल करतना तांकां मेळ्ळो आनी आत्ताच म्हापसा पुलिसांनी ताका म्हापशाच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हाडिल्लो फॉर मेडिकल चॅकअप. स्टुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार.